गोष्ट असं ती तन्मार प्रोजेक्ट बाब युरी आले म्हणून म्हटलें की तन्मार प्रोजेक्ट हांवें अपोज केलो म्हणून हांवें अपोज करूं ना केन्नाच करूं ना आय अपोज जालाच पाहिजे हो तन्मार प्रोजेक्ट तांणी जी पयली एनायनमेंट घेतलेली तिका सगळ्याचो अपोज आशिल्लो ऑल ओवर कित्याक थंय जी झाडांची कत्तल जाताली ती त्या खातीर जाताली आनी त्या खातीर एक म्हाका लेख मेळ्ळो आनी तो लेख आशिल्लो एक अंडर सेक्रेटरी फायनान्स आशिल्लो आनी ताणें एक नवप्रभाचे ही इज नाव ऑलमोस्ट से अबाउट 87 इयर्स बी आसतली आनी ताणें तो लेख नवप्रभाचेर बरयल्लो आनी तो लेख हांवें नवप्रभा वयलो वाचलो आनी आय हॅव ब्रॉट दीस इन आय वॉज इन द ओपोजिशन आनी त्या आमचो तो नायक पानवेलकार काय कोण तरी आमचो जो आशिल्लो ताणें तो लोक आनी ते सगळें वाचले नंतर हांवें ताची स्टडी केली इट टूक मी ऑलमोस्ट जवळ जवळ 20 दीस आय वेंट टू अनमोड अनमोडाच्यान ती लायन कशी आयली ती पळयली सुपा अनमोड लायन आयली ती आनी ती पळयले नंतर आय केम टू द कन्क्लुजन की त्या लायनीर पॅरल लायन घालूं शकता म्हणून आनी तें सजेशन सुप्रीम कोर्टान जालें आनी सुप्रीम कोर्ट त्या प्रमाणे ती ऑर्डर दिली हाजे वयल्यान एक लक्षांत दवरा स्टडी केले शिवाय ह्यो गोश्टी जावंक शकना जश्यो म्हादेच स्टडी करताले आमी जालें ताका जालें न्ही आमी ओपोजिशना आसतनाची गजाली तुका हांव डेट दिता तूं केन्ना सांगलां तें आनी तूं केन्ना गेल्लो तो सांग तुका सारको धरता हांव म्हणजे डेट तेगे हांव स्टेटमेंट वाचिता ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेटमेंट Thousands of trees have already been cut down at Darbandara due to this project. The Supreme Court only saved Goa from destruction due to concerned citizens' political pressure. हांव जो गेल्लो ते सांगता आय वेंट टू अनमोडची सुपा लायन आयल्या ती सगळी पळयली आनी ती ते मागीर चेंज जालें ते सांग ते सायडीन गेलो चेंज जालो ते मागीर ती जावन स्टेटमेंट Video wrong तुझे हांगा आसा ते whatever I said in the house it is there in the house. Not in the house, you said out of the house. Out of the house. When you came in the house you are saying different. आमी हांगा कितें उलयता First you said different, now you are saying different. आमी हांगा कितें उलयता पळय तें इम्पॉर्टंट भायल्यान उलयता म्हणजे भायल्यान कितें लाडू दिवप आमच्या हावसांत हांव उलयना काडून पळया जेन्ना हांव त्या सायडीन बसतालो तेन्ना आणि आय नेवर अपोज तन्मार प्रोजेक्ट आता एटलिस्ट तो तन्मार ती कुळागरां तरी साल्वार कर तूं आमण्या तितले तरी उतर दी हांव आय विल सी द अरे तुवें म्हणलें कत्तल जाता झाडांची हांव कुळागर तुजे आहा आय विल टॉक टू सीएम ऑल्सो कुळागरांतल्यान वता जाल्यार कुळागरां काबार करतात ते म्हणटा आमकां पयशे कुळागरां जाय आय विल टॉक टू सीएम अबाउट दॅट कुळागरां काबार जाता वी आर आवर कट म्हाका दिसता सीएम विल नॉट अलाउड टू कट डावन द कुळागर म्हाकाय दिसता कारण आमचो सगळ्याचो भावनीक हें आसा तातूंत आनी म्हाका तरी दिसता तरी आसतना हांव चवकशी म्हाका लोकांनी सांगलां म्हाका जी कंप्लेन आयल्या ती कुळागरांतली न्हय ती भायली खंयची तरी परब म्हणून ताची सो सवाजी माशय त्या खातीर तन्मार प्रोजेक्ट हो गोंयांत जाय तो वेस्टर्न ग्रिडाच्यान फाल्यां सकाळीं जर आमकां चड मेळ्ळी आसत ती वीज आमकां जाय कारण डिमांड आमचो जो इलेक्ट्रिसिटी आसा तो वाडत आसा आतांच बाब लोबो उलयला की 20,000 घरां एकाच नॉर्थ सायड येता म्हणून विलाज आनी 20,000 घरां येता म्हणून तो उलयला सावथा सायडीन त्या नंतर पणजी कितले येतली आनी ही 1200 मेगावॅट जर फाल्यां सकाळीं जाली जाल्यार ती खंयच्यान हाडप हो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे तन्मार प्रोजेक्टाचीच याद करतले आनी तन्मार प्रोजेक्ट वेस्टर्न ग्रिडा कडच्यान येता आसतना आमकां जो पळय दुसरी वेस्टर्न ग्रिडाची हें आसा तिचोय लाभ जातलो आनी जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत जालां तें खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालां त्या खातीर नाका थंय आमी ओपोज करून